मोगाच्या बाबा भयणींनो, बर्मा ह्या देशांतली एक आदली लोककथा अशें म्हणटात. त्या देशांत एक राजा आसलो आनी वेगवेगळे काम करपी वांगडी आसले, जशें सुतार, कुंभार, धोबी आदी. हे सगळे आपआपलो वावर करून आपलें पोट भरतालेत आनी हो देश एकदम प्रगती करतालो. पूण हो धोबी खूबच वावर करून आपलो वावर फुडें व्हरतालो आनी आपल्या कुटुंबाक खुशाल बरीत दवरतालो. हें पळोवन दुसरे कामगारांक बरें दिसूना. ते नाटकान भरले आनी कुंभाराक फातर्शी गेलो आनी म्हणलें, पळय हो धोबी कितलो वावर करता, कितलो श्रीमंत जाला, ताका आमी खाला उडोवया. तेन्ना हो कुंभार एक युक्ती काडटा हेका खाला उडोवंक. तो फाटल्यान सांगता, तुमच्या एक होती आसा न्हू, ताका बरो धुवून दी, ताका सफूत करून ताका सांग. आनी पांचश्या धोबीक आपयता आनी म्हणटा, पळय हो होती, तो बरो धुवून काड आनी ताका सफेद कर. आनी धोबी म्हणटा, हांव करतां, पूण एक म्हाका व्हडलें व्हडलें मातयेचें आयदन जाय. आनी हो वावर 500 त्या कुंभाराक दिता. कुंभार व्हड कुशेन आपलोच खोस करून व्हडलें व्हडलें आयदन तयार करता. ते बरें बरें भाजता, तयार जाता. आनी सांगता 500 हें आसा व्हडलें आयदन. आनी धोब्याक आपूण सांगता, हें आयदन हाडलां, हो होतीक सफेद कर. आनी हो धोबी येता, खूब उदक हाडून, साबां हाडून, घास सगळें माजता. म्हणटा, हांव कोत्तां. जेन्ना होती त्या आयदनांत पांय घालता, तें आयदन फुट्टा. हें पळोवन 500 ताका सांगता कुंभाराक, आनी एक आयदन कर. तशेंच घडटा, जेन्ना होती पांय घालता तें फुट्टा. सो हो कुंभार जायते आयदनां करता, सगळीं फुट्टात. जाता लुकसाण कोणाचें? न्हू धोबयाचें, पण जाता ते कुंभाराचें. तो नाटकान ह्या मनशाक खाला उडोवंक सोदतालो, तोच खाला पडटा. ही लोककथा एक भाशेन आजच्या वाचपाक उजवाड घालता आनी सांगता, समाधान रावात, नाटकां करिनाकात, मोगान एकवटान सोबगान जियात. आमी आयकलां पयलें वाचपाक की मोजेसाचें काम थोडें उणें करूंक सरस्पर 2 मनशांक फुडाऱ्यांक आपलो आत्मो दिता. 17 मनशे जमान जाले तोमूक आनी 2 येवंक नात, पण तांकांय सरस्पर आत्मो दिता. आनी हांवें पळोवन जोश नाटकान सांगता मोजेसाक, पळय ह्या 2 मनशां भितर येवंक नात, सरस्पर ताका कसो आत्मो दिलो. मोजेस कितें सांगता, सगल्यांक फुडाऱ्यांक सगल्यांक तो देवान हो आत्मो दिलो जाल्यार आमचें जिवीत खुशालकाय भोंवतलें आसलें, सगळीं जातालें फुडारी. आमी पळयलां तिसरें वाचपाक जुआंव येता, जेवशी म्हणटा, तुवें आमकां विचारून काडल्यात, तुमचो वार करूं, पूण हो मनीस आमच्यालो न्हय, तुमचो वार करता, ताका आमी भोवन केला. जेजू म्हणटा, जो आमचेर आदारना तोच सांगात, ताकाय बाब करून दी. सो आजचो संदेश 3 प्रकारचो. पयलो म्हणजे अशें म्हणलें सुरवातीक उतरांक, गॉड्स लव इज इन्क्लुसीव. देव सगल्यांचो मोग करता, न्हय बऱ्या मनशांचो, वायट, कोण श्रीमंत, कोण गरीब, सगल्यांचो मोग करता. देवान आपल्या दालो पुताक न्हय फकत जुदेवा पासत, सगळे पासत. जेजू आयलो संवसारांत 30 वर्सां ताणें काडली आपल्या घराक. मागीर तो भोंवलो जुदेच्या गांवांनी आनी मागीर ओनबाच्या गांवांनी आपलें उतर मोग दाखयलो सगळ्यांक, न्हय फकत जुदेवांक, ओन भावाक. दुसरो संदेश म्हणजे आमचें जिवीत, आमची खास दाणां आमची न्हय. आमी फकत राखणदार, केअरटेकर्स. तर आमची सगळीं दाणां एकठांय करून
ही इगोर्ज बांदली जाल्यार कितली खुशालकायेत आमी देवाचें राज संवसारान आमकां पुरगूड येतलें. जशें म्हणजे आमकां हात हाय, पांय हाय, दोळे आसात, सगळे एकठांय काम करून आमी जिवीत सोदता. तशी एक संस्था, खूब लोक आसता, जायती समाजीक संस्था जावं कुटुंब जावं धार्मीक, एकठांय जी दाणां देवान ताका दिल्यान एकठांय करून भाव करून तो कुटुंब खुशालकायेन जिवीत सोदता. तिसरे सुवातेर जेजू म्हणटा आज आमची जिणें बरें जावंक जाय, बऱ्यो कोडणी करूंक जाय. जेजू म्हणलां आमी संवसाराचो उजवाड, हो बरो उजवाड सगळे पसरूंक जाय. जर आमचो हात बरो ना, पांय बरो ना, आमकां पातकां पडून सोग दिता, तो कातोर बारोडय म्हणजे जो आज सांगता ते आमचें जिवीत बरें जावन बऱ्यो कोडणी करून दुसऱ्यांक बरी देख दिवंक जाय म्हूण जेजू आज आमकां खास सांगता. तर आज खास करून देवाक आमी बाजतुया. आमी आमकां जी दानां दिल्यांत, खास दानां, वेगवेगळीं दानां स्वाभावीकपण आमी वापरून ही आमी इगोर्ज देवान स्थापली बांदुया. तशेंच खुशालकायेन आमचें जिवीत सारूया. हेच दान देवान आमकां दिवंक आज आमी खास बापा लागीं मागुया.